आज जेन्ना ह्या परिस्थिती भितर तुम्ही काँग्रेसीचे अध्यक्षपद घेतात, तुमचे इनिशियल थॉट्स कितें की पक्षाच्यो प्रायोरिटीज कितें सध्या? पयले सुवातेर धन्यवाद करता हांव काँग्रेस पक्षाचे की आनी आमचे सिनियर लिडर्स की तांणी एक यूथ एक युवा चेहऱ्या कडेन येदो व्हडलो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेच्या हातीन दिल्या. आनी आय नो वॉट आय एम स्टँड्स. जशें जेन्ना हांव कॅन्डिडेट म्हूण आयलो तेन्ना लोकांनी म्हणिल्लें की अमित पाटकर इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर. बट देन आतां आफ्टर द रिजल्ट जेन्ना 9,300 लोक ऑलमोस्ट वी लॉस्ट बाय अ मियर मार्जीन ऑफ अबाउट 600 वोट्स. सो मेन मुद्दो म्हणजे ते लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी लोक म्हजे बरोबर रावले. पीपल एक्सेप्टेड मी. आय नो माय स्ट्रेंथ्स, आय नो माय विकनेसीस. आनी आतां जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना ही जबाबदारी दिल्या, आय हॅव अ प्लॅन इन मायंड आनी आय नो वॉट वी हॅव टू डू. एक एडवांटेज म्हणल्यार बिईंग अ कॅन्डिडेट, हांव एक स्वता कॅन्डिडेट आशिल्लो, सो एका पक्षान एका कॅन्डिडेटाक कसो हेल्प करचो पडटा, हाव पार्टी शूड सपोर्ट अ कॅन्डिडेट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक आसूं, इन टर्म्स ऑफ कॅम्पेन आसूं, इन टर्म्स ऑफ नरेटिव्ह आसूं. सो आय थिंक दॅट वील प्ले अ मेजर रोल. की आय वील ऑलवेज सी की खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गेले की बाबा एज अ कॅन्डिडेट थंय कितें जावपाक जाय फ्रॉम पार्टी सायड. सो आय थिंक दॅट वील बी एन एडवांटेज. येस, द ओनली मंत्रा इज आय थिंक काँग्रेस पक्षाक प्रत्येक गोंयकारा मेरेन व्हरप आनी काँग्रेस पक्षाक टू बी एम्पावर्ड बाय वुमन एंड यूथ. दीस इज गोइंग टू बी द मेन मंत्रा ऑफ न्यू काँग्रेस. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची आसता ती म्हळ्यार बिफोर वी गो टू युअर प्लॅन्स इन डिटेल, ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचें कितें चुकलें हें दिसता? न्ही, जशें इंडक्शन सेरेमनीक सुद्दां जे हांवें स्पीच दिल्लें, आय मीन देर वर मल्टिपल फॅक्टर्स लायक टिकेट लेट डिक्लेअर जाल्यो काय, कॅन्डिडेट्स रॉंग सिलेक्शन जालें काय, or that defection baggage was too heavy, was trust deficit a major factor. So all these reasons are there. पण म्हाका दिसता इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालें, न्यू गव्हर्मेंट इज इन प्लेस. सो आय थिंक तातूंत पोस्टमॉर्टम करून फायदो ना. एज अ पार्टी वी हॅव डन इंट्रोस्पेक्शन वॉट वेर वी वेंट रॉंग आनी वी वील टेक करेक्टीव मेजर्स. फाटल्या हाजेर उलोवन म्हाका दिसता हांव कित्या खातीर हें करता की एक मेजर फॅक्टर जो आसा ह्या इलेक्शनाचो की तुमची मायनॉरिटी वोटर बेज जी आसा, वीच यूज टू बी द बेजीक फावंडेशन ऑफ द पार्टी, ती ह्या इलेक्शना भितर खंय तरी फुटल्या हें स्पश्ट जालें. साश्टींतल्यानच जर सुरवात केली जाल्यार साश्टी भितर 2 आम आदमी पार्टीचे, एक बीजेपीचो, एक अपक्ष, एक गोवा फॉरवर्ड. सो यू आर लॉस्ट युअर बेस्टियन. वॉट आर यू गोइंग टू डू टू probably win that confidence back of your core voter base? No, I will not accept what you said, because yes, you are right. Congress पक्ष म्हणटा ताका सदांच it is tainted as a minority inclined party. But see, गोंयान आमचे तुमी पळयत जाल्यार Goa is completely different compared to rest of the India and completely different from rest of the world also. गोयची आयडियोलॉजी आणि काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी आय थिंक is on a similar lines. I mean, communal harmony म्हणा, brotherhood म्हणा. गोंया एकूच असो स्टेट आसा where harmony is there. I mean, caste, religion apart, एक different ideology आसा. And Congress पक्ष, I don't think so it favors any section of society. I'm not saying it is favoring. So, no. I am saying coming that back to the point, the bastion is divided today. No, see, one thing we have to accept that 67% of the people of Goa have voted against the BJP and the current government which was there. So yes, there was anti-incumbency, anti-anger, but as a Congress party, I think we couldn't, get the confidence in people. Like I said, multiple factors. I think the major factor was trust deficit. The defection जे झाले, कित्याक as a candidate when I went to door campaigning, लोकांचो पहिलो प्रश्न आशिल्लो की फाल्यां तूं निवडून येतकीच तूं आसतलो किंवा निवडून येतकीच तुमचे बाकीचे आमदार आसतले. सो आय थिंक दॅट ट्रस्ट डेफिसिट वॉज अ मेजर चॅलेंज दिस टायम. आणि आय थिंक वी कुडंट कन्विन्स. Trust was stronger than anti-incumbency. I hope so. I mean, looking at the result, अशेंच दिसता. आणि as a party, I think we failed to have that narrative. We failed to convince the people of Goa that फाल्यां काँग्रेस पक्ष जर तर पावरान आयलो जाल्यार एक सादारण मनीस, एक जो
सादारण मनशाच्या जिवनान कशें बाबा सुदार जातलो इन टर्म्स ऑफ social reforms, in terms of healthcare, in terms of education, in terms of better facilities. I think that is where I think Congress as a party failed to convince the people of Goa.